तर गोवा बाजार बिल्डिंग म्हणते त्याचे गोवा बाजार बिल्डिंगेच्या संदर्भात केलं की हायकोर्टान एक आमकां मॅटर PWDचो एक्सपान्शन म्हणजे वायडनींग वगैरे आशिल्लें रोड जो आसा तो 25 मीटर जर केलो जाल्यार आमचे टोटल जो प्लॅन जो आसा काडिल्लो तो सगळो रस्त्यानूच भितर पडटा म्हणून आमी थोडेशें केलें आमकां थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें ताका आमी मध्यस्थी करून PWD आनी आमचे डिपार्टमेंटान मध्यस्थी करून आमी वे आवट काडिल्ले आसात आनी इमिडिएटली आय हॅव ऑलरेडी गिवन एश्युरन्स दॅट बाय द 2 months ऑफ टायम वी आर गोइंग टू फ्लोट द टॅक्स. थँक्यू सर. दिया म्हणजे चलोवपाकू सगळ्यांक बसत्या सगळी मिनिस्ट्री बायलांकडे चलोवपा दिया आनी जायत दिवपाकूच जाय जाल्यार सगळी बसोन हाय तेगे कदेल बदल सगळी तेंगेन बसपाचें चलोवपा आनी कोण बायलांनी हेंको जायना जाल्यार अशी परिस्थिती जाली ना. बायलांक कित्याक दिवपाचें आमगे भुरगीं नाय आमगे धंदेकार नाय आमगे गोंयकार कितले जाण काल आम उलयले जे नेक्स्ट ट्रेंड ऑफ जनरेशन वी नीड टू प्रोमोट. हांवें काल उलयल्लो क्राफ्ट डिस्टिलरी मॅनेजमेंट सिस्टम क्राफ्ट डिस्टिलरी करपाक डिस्टिलरीज लॅब घालपाक इनोवेटीव हब घालपाक इन्क्युबेशन हब घालपाक हें फ्युचराक आमी घालपाक जाय. आमगे भुरग्यांक सोऱ्यान धंदो करपाक नवो सोर करपाक तेजे कॅमिकल कितून कॉन्फिगरेशन आहा हें करपाक आमी पयशे घालपाक जाय. आनी जेन्ना आमी उलयताय की अल्कोहॉल बिजनसान आमी गोंयकार भुरगीं मुखार येवपाक जाय आनी इंटरनॅशनली आमगे गोंयसून जे डिस्टील जाता तो प्रमोट जावपाक जाय. इंडिया बायलां हाडपाक जाय. वॉट इज द इश्यू? आय थिंक खूंय काय हो सरकार चिंतलो आहा माफिया क्रिएट करपाचो हेंगेलो हो प्रयत्न चालू आहा आनी काय घुसलो आहे हेंकां तेंगे चड जाले 33 जाले न्हू तेंचे मदें उलोवप जायना कितें उलयतले ते घुसलो आहे ते कोण 1 किलोमिटर सर जायो 1 किलोमिटर तिणी प्रमोट करपाक जाय सगळे म्हणटाय सर बंद करता म्हणटा 1 किलोमिटर घुसलो आहे ते घुसलो आहे आमगे सगळे कलीग आहे ते घुसलो आहे चड जाले ते 33 जाले म्हणटा चड जाता चड जाले म्हणटा एकमुखाक उलोवपा पावनाय तसली परिस्थिती जाता. पण सीएमान रिप्लाय दिलो की जो सोऱ्यान रेवन्यू आहा तो वाडलेलो आहा
पळय शहरान रेवन्यू आसा व्हडलेलो आसा हांव तुका सांगता जी रेट आसा ती पयला केलेली वाडयली आनी एक्स्ट्रा जे लायसन्स आसा ते दिल्ली आसा लायसन्स कोणाक दिला आतां जेन्ना लोकल जे आसले जे डिपेंडंट हेजेरच आसा ते लोकलांक घेवन भायल्यांकूय आयज पयला खंय भायली लॉबी आसा ती भितर हाडपाचें हो प्रयास चालू आसा आनी पयला खंय आमच्या लोकलांचो हिंगासकय इफेक्ट जाल्लो आसा कित्याक जाल्यार आमकां खूब जाण सांगता की जेन्ना पयलूचे वचून आयज धंदो जायना म्हणून पयला खंय जी डायल्यूट करपाचें मायग्रंट डिस्प्ले हाडून गोंयचो धंदो जो आसा तो डायल्यूट करपाचो हो प्रकार चालू आसा आनी म्हाका दिसता आयज आपणाचो फायदो पळोवपाक जाय आयज लोकांचोय फायदो पळोवपाक जाय गोंयकारांचो फायदो पळोवपाक जाय जे करून खंय ना खंय धंदेकार उरतले फुडें समज आमचे गोंयकार धंदेकार उरना जाल्यार धंद्याचो फायदो कितें समज सगळेच सोडून गेले सगळे धंदे काबार गेले चौपट गेले बाकीचे तुम्ही काबार केले स्वामीचे धंद्या बी तेही काबार तुमकां दिसता ती बरोबर बंद जावं पळय कशें आसा रेवन्यू जनरेट जाता सोसायटी सगळ्यांक खबर आसा आनी रेवन्यू खूब गरजा गोंयान तरी रेवन्यूची खूब गरज आसा आतां सोरो हो बंद जावपाक आतां BJPचे आमदार म्हणटा सोरो बंद जाता एक आमदारान स्टेटमेंट केलो आनी BJP सोऱ्याक प्रमोट करता आयज तुमी पळयता आसतलो एअरपोर्टाचेर मोपा एअरपोर्टाचेर सोरो इतलो लेवलाचेर प्रमोट जाता तो म्हणजे केन्ना एअरपोर्टाचेर सोरोच नासलो सो थंय वचून तेजेर स्टॉल घातलेले आसा आनी हे दोन वाटेन भितर दोन माऊन जसं आसता पळय तशें जाल्लें आसा एक सायडीन एकटो बोलतेच उलयता दुसरे सायडीन बोलतेच उलयता सो ही जी गत आसा ही BJPची जाल्ली आसा आनी हेंच्यांनी खंय ना खंय क्लियरिटी दिवपाक जाय तुमी समज हें करता जाल्यार स्टेट फॉर्ड आयज कसिनो तुमी पळया कितले हाडलेले आसा आनी कसिनो वाडत चल्लेले आसा आतां तुमी कसिनो नई लायसनां दीत आसा सो कसिनो तुमी जुगार हो बंद करिना जुगार येतो मांडवीन कितलो जुगार चालू आसा हें सगळ्यांक खबर आसा पण ह्यो जो BJP सरकार आसा हो दोन कोणाचो मावून जाल्लो आसा दोनूय वाटेन उलोवन दाखयता आनी काम जें आसा तें काबार करपाचें गोंय सोंपोवपाचेंच करता थँक्यू रेव्हेन्यू वाडला आनी रेव्हेन्यू कित्याक वाडला की भाऊ साहेब बनोरकर ते मनोहर पर्रीकाराचें मरण मेरेन गोंयांत 1,500 वायन स्टोर आशिल्ले आमचे मुखेलमंत्र्यान रिकॉर्ड कळ्ळो आपल्या टेन्युरान 2,000 केले म्हळ्यार एंटायर गोंयचे हिस्ट्रीन 1,500 आशिल्ले हाजे एकल्याचे टेन्युरान 2,000 वायन स्टोर जाले आनी हे वायन स्टोराचेर 5% लायसन्स फी वर्साचे वर्स वाडटा त्या गोंयकारांनी धंदो करूंक मेळना सो हें सगळें ताणें केल्लें आहा ताणें कायदे बदलून आतां हे बडी रिटेल म्हणटा ताका दाबोळी घाला आनी लिवींग लिक्वीड म्हणटा ताका बडी रिटेल म्हणटा ताका मोपा घाला आनी लिवींग लिक्वीड म्हणटा ताका दाबोळी घाला आतां तो कोणा बरोबर कोण आहा हो बडी कोणाचो हें तुमी सोदपाक जाय तुमी थोडें इन्वेस्टिगेटीव जर्नलिजम करपाक जाय रेव्हेन्यू वाडला कित्याक वायन स्टोर सगळ्यांक दीत रावल्या हायवेचेर दितात आनी खंय दितात कायदे बदलून दितात सो हें हाजे खातीर वायन हें रेव्हेन्यू वाडला रेव्हेन्यू खपून वाडूंक ना रेव्हेन्यू वाडला कित्याक तुवें वायन स्टोर वाडयल्या म्हणून सो हातूंत एक क्लियर आहा की हो सरकार आनी सगळे तरेच्या लोकांक दिल्या जे लोक म्हळ्यार भारत देश आमचो व्यसन मुक्त करपाचें उलयतात ती बरयतातूय बी तसल्या लोकांक मदीं वायन स्टोराची लायसन्स दिया चॅक करा मन जर घट्ट आसा गोष्टी सो हें बंद करा तें बंद करा म्हणजे पेक्षा स्वताचें मन घट्ट करपाचें आनी आपूण त्या गोष्टी एक गोंयांत टुरिजम आशिल्ल्या गोष्टी आनी सादी गोष्टी आमदार जावन तेन्ना उलयतालो संस्कृती जपपा खातीर तें कितें करपाक तें बंद जावपाक आनी तें मागीर देवूळ आनी चर्चीनी इम्प्लिमेंट केलें तें 10 वर्सांनी करून केलें दुसरी गोष्ट मंत्र्याची इमेज मलायन करता काही पत्रकार कार्यालयात कांय धरनाका फुडारी आज एक जी न्यूज आयल्या तिचो हांव निशेध संपादकान हातूंत लक्ष घालून करचें आनी जे कोणी ती कुचकुच केल्या तेचेर एक्शन घेवची खरें म्हणजे हांवें विधानसभेत हो ठराव म्हणून आमकां विधानसभेत हातूंत माफी घेवपाक आनी हेची नोंद संपादकान घेवपाची कारण पयर जेन्ना
क्वेश्चन येयला तो हातून पोस्टपोन केला हातून ताणें स्पश्ट सांगला की MPT आनी कस्टम्स हे दोनूय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे जे आसा त्या खातीर म्हाका टायम जाय तें घेवपाक आनी जवळ जवळ 1 म्हयनो आमी ट्राय करतात डिटेल्स म्हाका सेसाचे ग्रीन सेसाचे आमकां मेळूं ना आनी त्या खातीर फुडल्या जावन काल जे हांवें पोस्टपोन केला ते एज पर एक्ट आनी रुल्स केला बिजनेस रूल्स आनी आमचे जे विधानसभेन प्रश्न येता ताका पॉलिमेटेशन येता ताका 24 तासान आन्सर दिवपाचें आसता आनी 24 तासान आज हांव आन्सर इतलें आसून म्हजी इमेज मनायन कशी करप ही फुडाऱ्यांक आज केलां ताचो विशय हांव करतां आनी संपादकाक सांगता जे कोणी ताणें केलां फक्त ताणें माफी मागची नाजाल्यार रेगुलेशन बंद करचें आनी ताचेर चड चर्चा करपाची ना आनी ह्या गोश्टी मुद्दाम करता तांकां योग्य हें दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता ॲक्च्युअली आयज 12 पासून आहा पूण तेंचे कामगार येयल्ले आसा आनी स्टॉमी वेदर आहा सर म्हाका दिसना चलतलेच म्हणून अनेक विषय पयलीं जेटीचे खुबशे जे इश्यू आसा ते खंय तरी क्लियर जावचे म्हणून तेंचे मागणी आसता जेटींचेर आनी इवन तेंची सबसिडी जी आसता पेट्रोलार हेच्या डिझेलाची सबसिडी असेंब्ली दिला न्हू सीएमान सांगला करूया म्हणून अश्युरन्स दिला तेवूय गावतले आनी जेटी हाडले रिपेरूय जातले ते जेटी आहा ते मेजर रिपेर ते मोठ्या प्रमाणात आनी तुमच्या डिपार्टमेंटाचे चॅक दवरतले एलईडी फिशिंगेचेर आमचो स्टाफ व्यवस्थीत आसता सर अनेक विषय म्हणटा तो कालच्यान एक व्हिडिओ व्हायरल जाता फिश टेस्टिंग जायना आसतना मार्केटान हाडटा पळय ते पयला जाल्यार हांव नकळो. आमचे पळय पूण फिश न्हू ते FDA म्हणटालो आतां पळय ते काल येयलां हे प्रॅक्टिकली भायरसून फिश येता ते स्टोरान आसले हितून आसले कोल्ड स्टोरेज आसले ते FDA चॅक हय करता पूण फिश न्हू ते सगळे. तुमी देखून कांय सांगचे ना आमचे फीश येयले जेट्टीर येयले जेट्टीसून ते मार्केटान शिफ्ट जाले ते आमची ऑथॉरिटी ना जेट्टी पर्यंत आमी तेजे मार्केटाक येता पळय दॅट इज तेंचे ऑथॉरिटी अजून फेरे घालूंकूच ना ते सो हे कशें कितें काल विषय एक्सायज डिमांडाक घेतला न्ही पूण हो कसो उलयता पण सीएमा कडेन काल उलोवंक मेळूं ना काल लेट जालें डिमांड आज उलयतले आनी ड्युटी फ्री ना थिंगा ड्युटी फ्री ना खरी हय मोपा एअरपोर्ट जस्ट स्टार्टेड बट लोकल्स नीड टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन ते कशें कितें केलां ते आमकां कांय खबर ना काल ऑपरेशनान घेतला तेन्ना मुख्यमंत्र्याक मेळटले तेन्ना वी विल डिस्कस पूण एक क्लॉज आसता न्हू सर एअरपोर्टार जेन्ना स्टार्ट करता ड्युटी फ्री आसपाक जाय म्हणून हांगा जेन्ना ड्युटी फ्री करता ती इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक ड्युटी फ्री इज नॉट फॉर डोमेस्टीक एअरपोर्ट्स डोमेस्टीक एअरपोर्ट्स मोपा इज वॉट मोपा इंटरनॅशनल इफ इट इज अ डोमेस्टीक मुवमेंट नॉट अ इंटरनॅशनल मुवमेंट सो कावंटर खंय येतलो भितर येतलो मागीर येतलो म्हाका कांय खबर ना यू आस्किंग मी क्वेश्चन भायर समज एंट्रन्साक आसलो जाल्यार वेगळो सेक्युरिटी जावन आसलो जाल्यार इंटरनॅशनल ड्युटी फ्री इंटरनॅशनल इज नॉट बिफोर इंटरनॅशनल ऑलवेज आफ्टर सेक्युरिटी हें जातकर इमिग्रेशन बी जातकर मागीर तुका ड्युटी फ्री लागता ताच्या पयलीं ना थँक्यू तर गोवा बाजार बिल्डींग म्हणटे तेजेर पयर हांवें उत्तर दिलें बरें गोवा बाजार बिल्डिंगेच्या संदर्भान केलें की हायकोर्टान एक आमकां मॅटर PWDचो एक्सपान्शन म्हणजे वायडनींग वगैरे आशिल्लें एक्चुली रोड जो आसा तो 25 मिटर 25 मिटर जर केलो जाल्यार आमचे टोटल जो प्लॅन जो आसा काडिल्लो तो सगळो रस्त्यानूच भितर वता म्हणून आमी थोडेशें अपेल येयलें आमकां थोडेशें रिलॅक्सेशन दिवचें ताका आमी मध्यस्थी करून PWD आनी आमच्या डिपार्टमेंटान मध्यस्थी करून आमी वे आवट काडिल्ले आसा आनी